2019 माधोईविशीं गोंय सरकारान कर्नाटक सरकारा आड घातिल्ले स्पेशल लीव पॅटिशनाक आतां 5 वर्सां जायत आयल्यात। सुनावणे खातीर फकत तारीख पे तारीख मेळटा, पूण हेर विशय गंभीर आसा म्हूण सांगून माधोईची सुनावणी फुडें धुकलप जाता, जसो की माधोय हो विशय गंभीरूच ना कसो। या वर्सा 2023 ही सुनावणी 4 फावट फुडें धुकल्ल्या। या वर्साची पयली सुनावणी 13 फेब्रुवाराक जाल्ली। ते उपरांत अर्ज दाखल करपा खातीर ही सुनावणी 7 म्हयने फुडें धुकल्ली आनी दुसरी सुनावणी 10 जुलयाक जाली। ते उपरांत लवादान दिल्ल्या निवाड्यांचेर सुनावणी घेवपा खातीर काल 29 वेळ सुनावणी घेवपाचे न्यायालयान थारायल्ले, पूण केस लिस्टिंगार हेर म्हत्वाचे मुद्दे चड आशिल्ल्यान ही सुनावणी आयज जावपाची आशिल्ली, पूण हेर मुद्दे चड म्हत्वाचे आसा अशें सांगून ही सुनावणी जावंकूच ना। येता त्या 6 डिसेंबराक सुनावणी जावं येता। SLPचेर सुनावणी फकत सप्तकाच्या बुधवार आनी बेरेस्तारा जाता। 2023 वर्सा पयली सुनावणी 11 फावट फुडें धुकल्ली। 2022 वर्सा ऑक्टोबराच्या 10वेर फकत एकूच फावट सुनावणी। 2021 वर्सा सुनावणी 6 फावट फुडें धुकल्ली जाल्यार 2020 वर्सा सुनावणी 3 फावट फुडें धुकल्ली। मजगती ह्या वर्सा सुनावणी 4 फावटी फुडें धुकल्ली। 13 फेब्रुवारीक ह्या वर्साची पयली सुनावणी। अर्ज दाखल करपा खातीर 10 जुलयाक दुसरी सुनावणी। लवादान दिल्ल्या निवाडेचेर डिसेंबराच्या 29 वेळ तिसरी सुनावणी। हेर गंभीर विशय आशिल्ल्यान आयची बेरेस्तारची सुनावणी परत एकदा फुडें धुकल्ली। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार।